म्हटल्यार सरकाराचे कामाचे सरकार रेंट कार परमीट दिना, सरकार एक एजन्सीक दिता आणि एजन्सी लोकांक दिता। आता हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले आहा स्पीकर सर। म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान पयशे घेतले, 1-1 लाख रुपया असे भरमसाट पयशे घेतले। आणि ते म्हणतात आता रेंट कार गव्हर्मेंटान बॅन केले, पयशे मागूंक गेले जाल्यार म्हणटा मंत्र्याचे पीए कडे पयशे दिले आमकां, असले फिक्स जावन फायदो ना। इश्यू डिस्कस जावपा जाय। खूप पयलीं आमी बंद केल्ले हे न्यू परमीट दिवपाचे आनी रेंट कार। आमकां मागीर कळ्ळें डिपार्टमेंटान थोडे लोक ते फ्रँचायजी म्हूण करून दितात। मान्य मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा आमी रेंट कार फ्रँचायजी सगळे बंद केला। जे सांगता पळय न्ही कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची। आणि जेन्ना एक्चुअली पयलीं 4च जणांक लायसन्स दिल्ली रेंट कार दिवपा खातीर 2018 कित्याक दिवप ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायजी दिवची म्हणून, म्हणजे तेंच्यांनी फुडें दिवपाचें। दॅट इज अ रॉंग डिसिजन। खरें म्हणजे रेंट कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायजी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो आणि आता कम्प्लिटली आमी रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला। रेंट कार जवळपास हे कितें करतात तेंच्याकडे स्वताच्यो पार्किंग ना, ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आणि वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे जे आपल्यो प्रायव्हेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा। 250 जणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या, तांची लायसन्सां सुद्दां कॅन्सल कर म्हणून। कारण अशा पद्दतीन तेंच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप, हितून करून जीएसटी बुडयता ते आणि सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो ह्या लोकांचे कितें तोय बी बुडयतात। जर कोणी अशा पद्दतीन जो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पयशे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो। हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आणि तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता।